हॅलो गाईज, कशा आहे तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता झालं आहे रेडी. मिस असं 8:30 हा मिस. ओके, सो ठीक दाखवता. ओके, बाबा पहिले बाबाके दाखवता. सहच आहे पियसन सणाच आहे बाबा. स्टँड आणि स्टँड कॉल नॉट सीट स्टँड कॉल. ओके सी असं आहे प्रिन्सन. Yes, ते सगळे. ओके, सो मिसा बी वयते आनी चडशे आमगे थोडे गिफ्ट्स बी आहाय न्हू, ते कडेन आमी दितोली ऑन आनी थोडे कुसबार आहाय ते. सो मिस बी जायन वयतोली. ओके, सो चोय आमी पावता थिंग केशमा जाता. ओके, सो मिस बी जायन मागीर मेळटा तुमकां. सगळ्यांचं मिस बी काबास जाले आनी आतां मोयताय घरा. सो सगळ्या तुमकां मॅरी क्रिसमस. यू ऑल्सो विश मॅरी क्रिसमस. आनी ऑल्सो आनी पिटर ड्रायव्ह करता मुखार. ओके, सो आय सी यू लेटर. या मॉम्स हॉटेल. सो इट्स मातशी मामा पावोवपा येयलोली. मातशें तेका आयज काम आहा तेका लागून. सो तेंगे हॉटेल्स दिसता केले आमी. आनी हांव थोडेशे रिसॉयस आनी क्रॉकेट फ्राय करतले आनी हांवें आनी कितें हाडलें दाखयता. सो हांवें पीग इन द ब्लँकेट्स हाडले. हे थोडे फ्राय करता. ते आमी हाय न्हू, हांव पिटर बाब आनी कार्मो येतो तो पा तेगे कजन आहा पिटराचो. सो थोडेचे फ्राय करता. ओके, सो पोतान मागीर दाखयता. सगळें स्वीट्स एश को ट्रेंग आयले. ओके, रेडी केला. मागीर हांव तेका क्लिंग फ्लिंग अशें मान दवरतलें. कितें फाल्यां सकाळ न्हू तें म्हणजे जाता हे भशेन मांडून दवरलें. आतां कोणा जाय खावपाचें नाल्यार हें करून दवरता हांव मागीर. नेवरी खाता व्हडली आपण आख्खे हाडल्या भशेन. आनी थोडेशे स्नॅक्स बेश्टे फ्राय केले हांव बाब, कित्याक पिटर गेलो न्ही तो तेज्या बरें दिसना हांवें. सो हांव आनी बाबू हाय दोगांय. बाब बसून हात वता. ओके, आयज हांव लायक हांव कोक पिना आसलोलें आसा म्हळ्यार आयज ती आयज पिया. आयज हें न्हू क्रिसमस न्हू, तेका लागून आयज पिया म्हळ्यार आयज हांव पितोलें कोक. ओके, सो हाताय बी पिताय आनी हांव सोमतें मागीर न्हिदोयता पळय फाल्यां मेवता तुमकां सोमतें. ओके, हो हांव विडियो कंटिन्यू करतलें. ओके, सो आय विल सी यू ऑल टुमॉरो. चलो देन, बाय. गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे मेळटा तुमकां. आतां उठोला, तोंड बी धुयलां आनी पियसन न्हिदलोलो आहा अजून. मागीर तो उठोल म्हणटरी हांव मागीर थिंग लायक नेबर्सां स्विट्स बी दिवपाय न्हू, थिंग मागीर दितोली तेंकां. ओके, आनी पिटर काल करपा आसलो मिस्टेक, बट ते जिवा बरें दिसना तो न्हिदोलो न्हू. सो तो आज करता, दाखयता तुमकां. आनी मागीर तेच्या फाटल्यान आमगे बिर्याणी स्टार्ट करतली. Black pepper, fresh pepper, rock salt. This is choice. चिली फ्लेक्स जाय जाल्यार घालपाचें. ओके, The pan should be extreme hot and add some olive oil.
lightly lay the steaks. So स्लो फ्लेमीचे दवरपाचे ओके. No, little but I like to cover. For 1 minute. सो 1 मिनिट असो कवर करपाचो ओके. 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes. This is आणि याचं इंकट कोण दवरता. this is beef fat, so I'm going to add later on it. This is some garlic and some ginger slice, and this is for the later white sauce. And this is the stock, beef stock, which I'm going to add in the white sauce. All the juices come out. It's like cover, but in a steak nobody covers. Now I'm going to add garlic and some slice of ginger and butter. 1.5 to 2 tablespoons of butter, and then just add some beef fat. Get the flavor. Increase it. I'm going to cover again for a minute. So now I'm going to flip over. Now no need of covering. The juices come out, and I forgot to tell you that make sure the beef steak which is there, it should be in room temperature if you are taking out from the freezer. After 2 minutes, so it should be well done both the sides. Now you can feel the flavor and smell also nice. So you have to keep on flipping till you feel that it's done. So there are 3 types of steaks, medium, half done and well done. So I like my steak always well done. This is already done. So I'm going to place it for 4 minutes. So by the time I make my sauce, and my wife is told mom hata. So this will help me to make sauce, so don't throw it out. So use this all the things flavor, nice flavor one. Chop garlic, to leave them for a while, and to add some onion in it. I'm going to add some all-purpose flour in that.
add 1 tablespoon of one all-purpose flour and fry them very nicely. The flour is fried, so I'm going to add room temperature milk in it, 1 cup, and increase the flame and mix them well. And now I'm going to add some black pepper. You can add a lot if you want, like the black pepper. So it should get nice black pepper flavor. And for spiciness, I'm going to add some chili flakes. I like some spicy sauce. It's optional. Then mix them well. And add in that beef cubes, some stock to get more flavor. 2 cubes, huh? Which you get in Aldi, or I get it from Aldi. So sauce is getting thicker. You can see nice brownie color comes with the beef sauce. And decrease the flame. Become nice saucy now. Check for yeah, everything is nice. Alright. So now you can see my sauce is ready, so I'm going to turn off the flame and go back to the steak, but I need to slice them. The steak, you can see nice juice. Lay them like this. Mostly nobody uses the lime, but I'm using some lime. It's optional because nobody used the lime, because I like the lime. So I'm gonna add the sauce. मुगे बायल चोर चोर इलेले कुड काढू आता. So hand taste कोणतं येता? Nice. So जालें रेडी. सो हांव मातशें बिर्याणी मातशी लेटू कोता कित्याक ते हातू आनी बेगीन कोण जेवपाना. सो आतां ते हाताय बी ओके. आनी चोयता आतां हांवें मागीर एंडी पळयता मागीर स्टार्ट कोत्ता. ती हांव रेसिपी दाखोवपाना ती बेश्टी हांव कितें कोत्ता तें दाखयता तुमकां, कित्याक ऑलरेडी याद शेअर केल्लो. सो विडियो मागीर चड व्हड जातलो. ओके. सो तेगे बीफ स्टेक केस जाल ती म्हाका सांगाय. ओके. ताणें मातशें इंग्लिशीन एक्सप्लेन केलां. ओके. सो तुमी सांगाय केस जाल ते आनी तुमी कोराय, ट्राय कोराय घरा कडेन. आनी कितें क्वेश्चन्स हांय कळना तुमकां कितें जाल्यार म्हाका कमेंट करून जाल्यार हांव मागीर सांगता तुमकां कितें. ओके. चलो देन आय विल सी यू ऑल लेटर. कोण स्वीट्स दिले हेचे. ओके. नांव घे नांव तेजें. ओके. सो थँक यू वेरी मच. से थँक यू रे. Thank you. नायस सिटी. Bye. आनी वचय ओके कोत्ता तो तो तांबडो जालो कित्याक तेका जोर येता परतून. Baba is speaking Japanese. आनी वचय एक चोय. सो मातशें आतां बिर्याणी करपा वयता. कोरया म्हूण तेका आनी मागीर दिवपा न्हू गिफ्ट्स बी ते मागीर दीन दिवया म्हूण तेंकां. सोऱ्यांनी 2 गोरांय दिलीं ऑलरेडी. तो बाब दीन येयलो तेंगे.
ती 2 गोऱ्यांक सो तो दिन येयलो सो फुलो मागीर दिता पयलो म्हळ्यार रांदिता पयली चलो तर पिठ्यार बिर्याणी ग्रीन चिकन ग्रीन बीफ कोता बट मसाल बी सगळे हांवें काडला सगळे पिठ्यारू कोता बेश्टे चोय मुगे रायता रेडी आहा ओके रायता तेणें चिली घायल्या आनियन कोरिएंडर पेपर आनी सॉल्ट सो सगळे रेडी बी जाल म्हणटरी मागीर दाखयत तुमकां ओके चड केलें ना बिर्याणी आनी चोया केस जाल ती आयज हांवें बिफार ट्राय केल्या सो होपफुली बरें जाल्या पुरो ओके सो चोया Merry Christmas. Say Merry Christmas everyone. Merry Christmas, everyone. जाली आं बिर्याणी केल्या हलो कलर बी कांय घायलो ना तूं ओके आनी हें बीफ आनी रायता ओके जेयताय बी आनी मागीर मेवताय आतां वयताय मागीर सगळें हें करपा ओके सो थँक केलें क्रिस्टला थँक बी ती वचोन येयलो वेट बी जालें आनी चोय ती आनी गिफ्ट घेवन येयलोली सो दाखयत तुका तो ओपन कोत्ताच For me. फॉर मी इट्स फॉर प्रिन्स सन But it says hopeless. Yeah, it's okay. It's for our whole family. Oh, you have to this. Nice, Mary. You have to put battery, I guess. Wait, I think battery is all. Which pie light it? Pie. What's the other line? There, no another one. Press. Done. Other one put. Show. But the eyes लावपाचे ते stickers I think okay. So दौड़ दाखव दौड़ लायल तो. Other one put. I want to check what. And then so it's ready केलं त्याने बॅटरी घालतो तो मागीर तो थिंग वयर बटन ना दिसता तो प्रेस कर सो लायचे आतां भायर सगळ्या विशीज आनी गिफ्ट्स दिवपाक सो फर्स्ट आमी तेगे कजनांगे थिंग वयतली न्ही ओके मागीर आमगे भावागे थिंग वयतली आनी मागीर आनी एक मुगे फ्रेंडागे आहा तेंगेर वयतली ओके सो मागीर मेवता सो इथं वचोन येयली आमी सगळीं आतां वयताय घरा मातशें म्हजे जिवा बरें दिसना आतां म्हाकाय थोड जात दिसता म्हाका सो आनी पिठो मातशें इंडियन शॉपाचें केलां वचोन येता ओके सो मागीर घरा वयता आनी मागीर मेवता तुमकां सोमतें सो हेचे पावले आमी घरा बाबा गिफ्ट मेळ्ळा क्रिसमस गिफ्ट सारको हॅप्पी जालो तो ओके थँक्यू सो मच आनी ऑल्सो दीस इज प्रिन्सन्स आनी दॅट टू गेट मरे दॅट बाबास आनी 2 दिले ते दाखयता सो हेचे प्रिन्सना ब्लॉक्स मेळ्ळे ओके आनी बाबागे आनी एक वयर आहा तेका ते लेगोचे हें दिलो आहा तेणे metal, real nails. सो तेय लायक जालें तेका ओके पण बरें मेळ्ळें तेका सारकें गॉडमान आनी गॉडपान तेका बाबा प्रिन्सना टी शर्ट दिली बरी दिसता क्युटी हो घायलो तेणें ऑलरेडी आनी होय बरें दिसता बॅटमॅन नायस कलर आतां सो म्हळ्यार आमगे विडियो एंड करतले आयज हांव शावट आवट्स बी घेवपा ना ओके घ्यायच्यो बरें दिसता अशें मागीर फाल्यां विडियो हांव घेतलें सो तुम तरी मुगे आयचो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय आनी सगळ्यां वन्स अगेन मॅरी क्रिसमस टू एवरी वन एंड हॅव अ ब्लेस्ड क्रिसमस ओके टेक केअर एंड आय सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय टाटा गुड नाईट